कल करे सो आज, आज करे सो अभी. ही हिंदीन म्हणणी आमी जायते फावटी आयकल्या आसतली. फाल्यां करपाचो आसा आयज कर, आयज करपाचो आसा आतांच कर. सर्वेस्पराशी परतून येवंक काळाव करिनाका. डू नॉट डिले युअर कमिंग बॅक टू द लॉर्ड अशें आयज सिराकाचें पुस्तक आमकां सांगता. आनी सिराकाचे पुस्तकान 5वो आवेसवर खेरीत भाशेन आमचे दोळे उक्ते करूंक आनी आमी चतूर रावंक आमकां आपयता. आनी ही चतुरताय कसली? आमचे लागीं सगळें आसा, देव आमकां दिता तेन्ना जायते फावटी आमकां हेजें पडलेलें म्हणलेलें जाता, टेकन फॉर ग्रांटेड. म्हजे लागीं आसा, देव म्हाका दिता, देव म्हाका कांय करना. पातोक खंय आसा? पातोक आसलें जाल्यार देव ओगी रावपाचो. देव म्हाका कांय खास्त लायना, तें पातोक न्हू, टेकन फॉर ग्रांटेड. जाल्यार असल्या आमच्या वागणुकेक सिराकाचें पुस्तक आमचें मन आयज उगडटा. आमी आमचें जिवीत प्रमाणीकपणान जिवचें पासत देवाच्या वस्तूंचेर आमी मन दवरूंक आनी तेच बरोबर आमी विसरोना जावपाक आमकां उलो. विसरोना जावंक की दर एक पातोक जे आमी करता त्या पातकाक खास्त आसाच. देव काकलुती वन न्हय म्हण न्हू, पूण दर एक आमचें पातोक आसा तें खास्त आपुणूच ओडून घेता वा मागून घेता. देखून देव खास्त लावचो ना अशें कोणेंच समजुचें न्हू, आनी देव खास्त लायना देखून पातोक करीत रावचें न्हू, त्याच पातकान पोत्तून पडत रावचें न्हू. बाबडीनो ही शिटकावणी आमकां दिता आसतना आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून आमकां हे 3 वस्तू सांगल्यात. 3 म्हणटात त्यो, एक आमचे हात, आमचे पांय आनी आमचे दोळे. आनी हे 3य सांदे आमचे कुडीचे आमचें जिवीत मुखार व्हरता आसतना ह्या हातांनी आमी बरें करचें पासत आमकां देवान हात दिल्ले आसा. पूण पातकाचे वाटेन आमकां हात आमचे ओडटात. जायते तरेचें वायट आमच्या हातांनी जाता. कोरन्यो आमच्यो ह्या पासत चतूर राव कोरन्या वाटेन. ह्या हातान तूं कितें करता? आनी जरी तर ह्या संवसाराची वंडावण आनी ह्या संवसाराची वड ह्या हातांनी वायट करूंक आपयता जाल्यार हातूच कातर. हाचो अर्थ हो न्हू की हात कातर आनी भायर उडय, पूण ह्या हातांनी जें कितें वायट जावपाचें आसा तें जाता तितलें आडाय. एवॉयड सीन. आनी जाता तितलोय भार घे हें पातोक आडावचें पासत, पातकांतलो पयस रावचें पासत. आमच्या पांयांनी आमी एका जाग्यार तावन दुसऱ्या जाग्यार वेता. इट टेक्स अस टू प्लेसीस, ट्रॅवलिंग. जाल्यार खंय वयताय ताचे विशीं चतूर राव. जरी तर पातकाचे वाटेन वयताय फाटीं सर. पातकाचे वटेन वचपाक जरी तर तुजे पांय तुका ओडटा, एक पांय कातरूनच उडय. थोंटो जावन सर्गीच्या राज्यान भितर सरप अदीक बरें, जेजू अशें सांगता. आनीक एक फावटी हाचोय अर्थ हो न्हू की पांय कातरून उडय. पूण जे सोयेक पातकाचे वाटेन, वायटाचे वाटेन, दुसऱ्यांचें पाड घालपा वाटेन तुका ओडून वतात ते सोयेक वाटाय. पातोक पयस कर, एवॉयड सीन. दोळे आमकां सगळें दिसती पडटा. दोळ्यांनी जें कितें आमकां दिसती पडटा ताचे वरवीं आमची वंडावणूय वाडटा, आमचे डिझायर्स वाडटात. ह्या पासत ह्या दोळ्यांनी तूं कितें पळयता ताचे विशीं चतूर राव. कसलीय वस्त जी तुका पातकान घालतली, कसलीय वस्त जी पातकाचे वाटेन तुका ओडटली ती पयस कर. दोळो उमठाय, भायर उडय, म्हणजे पडे नाका. ह्यो वस्तू पडे नाका ज्या वस्तू वरवीं तूं पातकान पडटलोय म्हूण तूं जाणा. एवॉयड सीन. भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमकां काय बरो संदेश दिता. तातूंत देवाचो मोग, देवाची अपुरबाय आनी देवाची काकलूत आमकां मेळटा. देव काकलुती वन आनी ह्या पासत हे काकलुतीक लागून तो पासियेंस काडटा. तो आमचे सगळें सोंसणीक जाता. आमी आनिकूय वायट करूंक जाय अशें म्हण न्हय, पूण आमकां सुदरोवंक एक सोयेक मेळचे पासत. तर देवाची काकलूत जी आमचे सगळें आयज पासून दाखयल्या. आमी जण एकलो जाणा आमचें जिवीत कितें, आमच्या जिविताक आनी आमच्या वायटाक जें कितें आमी उलयता, कम्युनिकेट करता तातूंत जें पातोक आसा, जंय आमी वेता तातूंत पातोक आसा, जे आमी पळयता आनी आवंडेता तातूंत पातोक आसा, ताका खास्त फावो
तरी पूण आमकां देवान जरी तर आजून खास्त फावो तितली खास्त लावूंक ना जाल्यार देव काकलुतीवन देवाची काकलूत आमकां आमचें जिवीत प्रमाणीक करूंक आदार दिवंक आनी ह्या पासत देवाशी परतून येवंक म्हणजे जें कितें आमी जाणा ओय हें म्हजें पातक म्हज्या उतरांनी म्हज्या कम्युनिकेशनान पातक आसा तें बंद करपाक वावर म्हज्या हालचालीन येवप वचप खूंय खूंय हांव वेतां तातूंत पातक आसा तें वचपाचें बंद कर जें कितें पळयता तातूंत पातक आसा म्हूण हांव जाणा तें पळोवपाचें बंद कर आनी अशें करपाक आमकां ही घोटाय मेळची पासत हे भेटीन ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटीन आमचे हात आमचे पांय आमचे दोळे आनी आमचें आख्खें जिवीत घालुया आनीक तें बदलून देवाचे काकलुतीन आमकां परतून दी आनी आमचें देवाशी परतून येवपाचें काम फाल्यांनूय आयज न्हय पूण आतांच जावंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया.